कोडार फोंड्यात दोगा मानायांच्या केस्तावात एकल्याचो खून जाल्ल्याची घडणूक मंगळारा सकाळी उक्तदार आयली। ह्या प्रकरणात सोऱ्याचे धुंदीत आशिल्ल्या मेवण्यान आपल्याच भाऊजीचो खून केल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टात सगळ्यांक येवकार। हांवें कोंबडी हाडून चिकन आनी हेर जेवण तयार केले, आता तू जेवण वाड अशें म्हणीत मेवणो आनी भाऊजी मदीं वाद जालो। वादाचे रूपांतर मारपेटात जाले। रागान मेवणो डेव्हिड टोपी हाने भावोजी दीपक तिर्कीचेर कुराडीन हल्लो करून ताका जिवेशी मारलो। हे दोगूय झारखंडातले। मेळिल्ले माहिती प्रमाण कोडाचे एके बागायतीत भावोजी दीपक तिर्शी आनी मेवणो डेव्हिड हे दोगूय फाटल्या 6 म्हयन्यांसावन काम करताले। दोगूय थंयच रावताले। तांचे कुटुंब झारखंडात आसा। सोमारा दिसभर ते सोरो पियेले। सांज वेळार येतना फकाणा म्हणून भावोजीन मेवण्याक रस्त्या कुशीक धुकल्लो। ताचो राग डेव्हिडाक आयलो। तो झगडपाक निमित्त सोदतालो। घरा परतल्या उपरांत दोगांय मदीं जेवण कोण वाडटलो हाचेर वाद जालो। वाद वाडले उपरांत डेव्हिडान रागान आंगणात आशिल्ल्या कुराडीन दीपकाच्या मानेर वार केलो। चड रगत गेल्ल्यान दीपकाक थंयच मरण आयलें। दोगांच्या वादाचो आवाज आयकून कोणे तरी पुलिसांक माहिती दिली। पुलिसांची रोबोट व्हॅन थंय पावली तेन्ना तांकां ही घडणूक दिसली। पुलीस येवचे पयलींच दीपकान थंयच्यान पळ काडिल्लो। रोखडोच पुलिसांनी ताचो शोध घेवपाक सुरवात केली। दीपक चलत खांडेपार पावलो तेन्ना तो पुलिसांच्या नदरेक पडलो। तांणी ताका ताब्यात घेवन फोंड्या पुलीस स्टेशनात हाडलो आनी खुनाच्या आरोपांत ताका अटक केली। फकाणा जिवाचेर बेतली म्हणटात ती अशी, अर्थात हाका सोऱ्याचें व्यसनूय तितलेच जापसालदार आसा। अशोच माहिती दिवपी बातम्यो आयकुपाक भांगरभूंयचो फेसबूक आनी ट्विटर फॉलो करपाक विसरूं नाका। ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटी www.bhangarbuy.com। तशेंच भांगरभूंयच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करात।